आमच्या खरं म्हणजे 2 कार्यक्रम साखळी रवींद्र भवनच्या वतीन आयोजित केल्या. एक स्वर्गीय रामदास कामत हांच्या आमच्या कॉन्फरन्स हॉला खातीर नांव दिलां. तो आनी प्रभाकर कारेकर हांकां श्रद्धांजली दिवपाचो हो कार्यक्रम साखळी रवींद्र भवनाच्या वतीन आयोजित केल्ल्या. हांगासर आयिल्ले आमचे उपाध्यक्ष बाबा दत्तराम कुंडलकर डायरेक्टर्स आनी ह्या कार्यक्रमा खातीर खास करून साखळी आनी परिसरांतले सगळे कला सन्मान विजेते पुरस्कार विजेते सगळे कलाकार आनी तरी बाकीचे सगळे कलाकार परत एकदा साखळी रवींद्र भवनच्या वतीन तुमकां सगळ्यांचें स्वागत. हांव स्वर्गीय प्रभाकर कारेकर हांकां श्रद्धांजली ओंपता आनी तांचे गायन क्षेत्रांत आसलेले योगदान आमी केन्नाच विसरपाक शकना. सातत्यान तांच्या सगळी ते याद उरतले. दुसरो कार्यक्रम जो आमी कॉन्फरन्स हॉलाक आमच्या स्वर्गीय रामदास कामत हे साखळीचे सुपुत्र साखळींतल्यान जशें सांगलें तशें ते शिफ्ट जाले मुंबय हांगासर आनी ताज्या उपरांत म्हणजे वेगवेगळ्या नाटकांनी मदनाची मंजिरी आसतली किंवा कितलीशीं संगीत नाटकां तांच्या हातूंतल्यान तांच्यांनी जें गायन केलें तातूंतल्यान ती प्रसिद्ध जाली. लोकांच्या ओंठाचेर आयजूय बी वेगवेगळी गाणी तांच्यांनी गायलीं ही सदोदीत लोकांच्या ओंठाचेर खेळटात. आमी आमकां गर्व आसा, साखळेकारांक गर्व आसा की बाबा रामदास कामत हे साखळेंतले आनी सदोदीत ते आमच्या स्मरणांत उरचे. पिढ्यान पिढे रामदास कामत हे साखळेकारांक याद उरपाक जाय होच हेतू लक्षांत दवरून आमी सभागृह आमच्या कॉन्फरन्स हॉलाक तांचें नांव दिवपाचें ठरयलें. जेणे करून इन फ्युचर म्हणजे साखळेंतूय बी स्वर्गीय रामदास कामत हाजे सारके व्हड कलाकार हे जावपाक शकता ही प्रेरणा आयच्या तरणाट्यांनी घेवची, आयच्या युवकांनी घेवची ही म्हत्वाची आसा. आनी दुसरी गोश्ट आमी सदांच पळयता की नोकरी हेका आमी प्रथम स्थान दिता, पण कलाकार आसतना सुद्दां आपल्या कलेक जे कलेचें जितकें प्रशिक्षण घेवपाक जाय आनी कलेचें जितकें आमी म्हणटा ती रियाज करपाक जाय ती रियाज सातत्यान करता आसतना दिसना ते फक्त नोकरी म्हणून तेज्या कडेन पळयता. पण बऱ्याचशा कलाकारांनी आपल्या कडेन आसलेल्या कलेचे रियाज हे कंटिन्युअसली करप म्हणजे जेका आमी म्हणटा तालीम किंवा त्या कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस हे करप गरजेचें आसा. आनी तें जर केलें आसत जाल्यारूच आमी जशें स्वर्गीय रामदास कामत हांच्या सारके व्हड कलाकार आमच्या साखळे आनी ह्या परिसरात जावपाक शकता. हांव आज परत एकदा म्हणजे स्वर्गीय रामदास कामत हांच्या जयंतीच्या निमित्तान आमी सभागृहाक जें नांव दिलें त्या बद्दलूय हांव तांकां आज याद करता. साखळेकारांनी सदोदीत तांकां याद करचें आनी पंडीत प्रभाकर कारेकर हांकांय आमी सगळ्या जाणांक आमी तांकां श्रद्धांजली ओंपता. 6 म्हयन्या पयलीं आमच्या बाजारांतले आमचे टिचर चंद नायक सर आनी आमकां जे हे दिल्ले की रामदास कामतीचे खातीर तरी जावचें कित्याक आमचो साखळेचो ज्येश्ठ कलाकार. पण कितें करप हेजें सुचना आशिल्लें. जेन्ना सल्ला मसल जेन्ना दोतोरा कडेन गेली दोतोरान फकत सांगलें की कॉन्फरन्स हॉलाक ताचें नांव लिवया आनी ते सगळे आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एका मतान मान्य केले. सो हांव दोतोराचें अभिनंदन करता की ताणें आमकां नांव खंय दिवपाचें सुचयलें आनी त्या बरोबर आमी मागीर कोणाक आपोवचें. सो मागीर अशें कळ्ळें की आमचे साखळेन कला सन्मान पुरस्कार करपी 10 जाण आसा तांकां पयलीं प्रिफरन्स दिवया तांकां आपयलें. त्याच प्रमाणे ते जे बाजारांत रावपी आसात तांचे शेजारी वर्ग तांकांय आमी आपयले आनी ताज्या बरोबर जे काम करपी आशिल्ले जे दत्तवाडी पेणी म्हणटाले पालकेक तांकांय आपयले. सो जे पण चुकून समज कोणाक आपोवना कित्याक हो कार्यक्रम आज जातलो काय 20 तारखेक जातलो हो खबर नाशिल्लो. सो तुमी हांगा सगळे जाण आयले बरें दिसलें. आनी एक आमकां आमचे भुशण की साखळीचे आमकां हांगा नांव नांव दिवपाक दोतोरान आमकां प्रोत्साहीत केलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.